गोंयांत अपघातांचो आंकडो सेगीत वाडत आसा। बिरेस्तारा कोपार्डे 70 वाठारांत दोन स्कुटरी मदीं समोरासमोर टक्कर जाली। ह्या भिरांकूळ अपघातांत 2 जाण गंभीर जखमी जाल्या, तांचेर हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसा। पळयात। पयले हांगासर ना ना हांवें पळोवंक ना न्हू पूण कोणाक अशें लागलें तेन्ना 108 येयली तेन्ना पयले तो आतां प्लेजर वाला पळय तेका म्हणजे लागला तेका तकलेक लागला आनी ही कोण चलयताली ती बाय बायलूच चलयताली तेका तोंडाक लागला तोंडाक लागला आनी तेका तेका तकलेक लागला तकली लागला मागीर रोखडीच 108 येयली। हय 108 रोखडीच येयली। सध्या आमी कोपार्डे 70 हांगासर आसा आनी कोपार्डे हांगासर आतांच कांय वेळा पयलीं 2 स्कुटरी भितर अपघात जाल्लो आसा आनी 2 जाणां तो स्कुटर चालोवपी जो प्रेजर वॉर्डर आसा ह्यो गंभीर जखमी जाल्लो आसा, जशी की दुसरी बायल आसा ती सुद्दां ह्या अपघातान जखमी जाल्लो आसा। मेळिल्ली म्हायतीनुसार वाळपेच्यान चोरोणे वचपी एक प्लेजर स्कुटर जो चलोवपी पांडुरंग गांवस ह्यो वाळपेच्यान चोरोणे हांगासर वयतालो। तशीच जी स्कुटर आसा ही वाळपे सायडीन वयताली आनी जेन्ना हांगा फॉरेस्ट नर्सरी कडेन पावली तेन्ना टर्नाचेर दोगां भितर हो समोरासमोर अपघात जालो आनी जी प्लेजर आसा आनी फेसिनो स्कुटर आसा ही दोगां जाणां फेकली गेली आनी भितर जो पांडुरंग गांवस आसा हेजे तकलेक खूब मार लागलेलो आसा आनी तेका दोगांक तशी दुखापत जाल्लेली आसा आनी जी बायल आसा तिका सुद्दां तोंडाक आनी बाकीच्या एका हांगासर मार लागलेलो आसा आनी तांकां दोगांक 108 वाळपे हॉस्पिटलान व्हेल्लेले आसा। आतांच पोलीस येयल्ले आसा आनी जाग्याचेर हांगासर पंचनामा केल्लो आसा। भितर अपघातान स्कुटरीचे 2 स्कुटरीचे खूब लुकसाण जाल्लेलें आसा। ह्या वेळार फुडलो तपास आसा ह्यो वाळपे